पावना अजून कोण एकटोय पावना आता कितली दिसां हरशीं 7 तारखे मतदान. हय एकट्यान सांगप न्हू कोणीच सांगना हो मा फुटबॉल मा तो एक आमकां सांगना गेलो अशें केलें आनी कोणी गेला. कोणूच सांगना म्हणजे भुरग्यां मेळा गेला रे अशें घरान कोण येवना हां. अशें कोणी बाबा अशें हें करून ग्रूप करून कोणी सांगना कांयच सांगना मायनिंग बंद आशिल्ल्यान कितलो त्रास जावपाक लागलो. हे त्रास खूब जाले आमी त्रास जाले तुमी कितें करताले? आमी गाडयेचेर वयताले हां. गाडयेचेर वयताले गाडयेर गेल्यार म्हाका कितें मेळटालें न्हू अशें आनी कांय ना मागीर धुयलें पुसलें हें केलें तें केलें अशें आनी कांय ना तेज्या मागीर कोणी तुवें आपयलो तेणी आपयलो अशें करप वचप आनी कितें करप आतां हो गिरणीर रावलो 2 म्हयने जाले हां. कितें दिता तें दिवं जेवण जरी मेळटलें न्हू हां. तेका आनी व्हडलें कांय ना दोळ्या मुखार दवरप एक हेतू असो आसा पयल्यान पयलीं मायनिंगेचो प्रश्न तितून मायनिंगेचो प्रश्न जाल्या उपरांत आमचो प्रश्न सॉल्व जालो पण एक सब्जेक्ट घेवन तुजेर 2 सब्जेक्टाचेर उलयता मायनिंगेचो प्रश्न सुटलो मायनिंग चालू जाल्या उपरांत आमचें गिरायकाचें हें तें वाडलें त्याच बरोबर ह्या धारमोडा विलेज पंचायत प्लस धारमोडा तालुका मोस्टली ह्या वाठाराचो सुदारपा खातीर तेंच्यांनी प्रयत्न करचो ही म्हजी इच्छा हेजे आतां कोणूय कॅन्डिडेट आसा हांव कोणाचें नांव घेयना हांगा कोणूय कॅन्डिडेट आसो त्या कॅन्डिडेट निवडून येयल्या उपरांत निदान 5 वर्सांसून 10 वर्सांसून एकदा तरी येवचो आनी त्या गांवचें कितें जालां ना केलां ना केलें आपणे लोकां कडेन गेल्या उपरांत तेंच्यांनी मतां मारली तेचे आपलो कितें तरी फायदो जालो काय ना हेचें पळोवपाक जाय तें कॅन्डिडेट कोण निवडून येता तेणें गांवांत फॅक्टरी आसा कितें आसा ना चलता ना गांव कसो चलता हेचेर विकास कितें जाला ना हेचेर भर दिवप फक्त उठसूट आनी स्मार्ट सिटी म्हणलें म्हणजे आनी नांव घेवंक ना परत हांवें स्मार्ट सिटीच म्हूण करीत रावलो तेवटेन तेंच करीत रावलो हे बाकीच्या गांवांनी कित्याक तुमी अशें करिना लोकल मनशांक म्हणजे अशें बारीक बारीक गांव आसा थंय कित्याक वचना कित्याक सुदारना बस करपाक जाय